फोंडे गोंयच्या सारके मध्याक आसा. गोंयची आनी गोंया भायली शारां जोडपी हम रस्त्याचेर तें वसलां. बाटाबाटी टाळपाक भक्तांनी आपली दैवता ह्या म्हालात आलाशिराक हाडली. रान, अभयारण्य आनी व्हड कुळागरां आशिल्ल्या फोंड्याक गोंयचें सांस्कृतीक राजपाटणूय म्हणटात. काल्पनीक कलांनी भरिल्ल्या फोंड्या देवळां, संगीत, नाटक आनी नाच हांकां भरपूर आदार दिता. जागोर वो नाच गोंयच्या कांय भागांनी हिंदू तशेंच क्रिस्तांव नाचतात. मनरिजवण करपी नाच आनी नाटक हांची ह्या नाचांत भरसण आसा. नमन माझे धरतरे माते नमन माझे धरतरे माते. एका विशिश्ट राती पृथ्वीचेर जी दैवता येतात तांच्या खातीर लोक जागे रावतात. त्या राती जर ते जागे रावत जाल्यार गांवाचेर दुसऱ्या वर्सा कृपा जातली. देखून जागरण करपाची एकूच तरा म्हळ्यार रातभर विनोदी करमणुकीची गरज आसली. धरतरे माते नमन माझे धरतरे माते नमन माझे धरतरे माते नमन माझे धरतरे माते नमन माझे. जागर हें उतर जागरण ह्या कोंकणी उतरावयल्यान आयलां. ताचो अर्थ रातभर जागे रावप. हातूंत दिसपट्टी जीण दिश्टी पडटा. तशेंच घडणुको आनी मनशाची ढोंगापोंगा, गांवचो मवाली वा मस्तो सरकारी अधिकारी हाचो भगलो मारपी विनोद तातूंत आसता. जागरांत तुमकां रातभर जागे दवरपा खातीर भरपूर हांसो हाडपी खीण आसात. जागर ही फकत मनरिजवण अशे कलाकार सांगतात. परंपरेन कांय गजाली सादतना रातभर नदर दवरपाची गरज आसता. जशें नव्यानूच लुविल्ल्या भाताचेर नदर दवरप. पयलीं सुद्दां कशें आसा, मळणी जाली, हें जाली, उमेद भागोवपा खातीर 4 लोक जावन बसले आंगणात. एक्चुअल जागोर आंगणांत जातालो, 4 वटेनी लोक आसतालो, मदीं ते आंगणान करप. आतां वेगवेगळ्या जागांनी करता फॉर सुटेबले खातीर. तेन्ना सुचलें, तुका कितें सुचली, एक कविता सुचली जावं तुका कितें सुचलें हाडीन. प्रत्येकाक कितें तर सुचतात न्ही, नाटक ड्रामा, तर तूं कविता एक घातली, तें एक तयार जालें. तर तूं एक कर रे, आपूण एक करता, अशें वेगळें करून तें तयार जालां अशें. नाच सुरू जावचे पयलीं जागराचे कलाकार, संगीत दिवपी आनी सगळे गांवकार नमन करून देवतेची पुजा करतात. दिवली पेटयतकच जाणटे लोक एक सांगणें करतात. मागीर कलाकार वचून जागरा खातीर तयार जातात. जागरांत 67 भुमिका आसतात. दर एक भुमिका 67 मानवी कल दाखयतात. केन्ना केन्नाय जागर हो नाच सांगून घेतलेले पूर्ण जावप खातीरूय नाचतात. बायलांनी वांटो घेवपाचेर बंदी आशिल्ल्यान दादलेच बायलांची भुमिका करतात. जागर बायलांक काम करिना हेजें फाटलें कारण अशें की जेन्ना बायलांचो एक प्रेड आसता त्या प्रेडाक लागून तांकां आमी ह्या जागराचें
पवित्र पिड्यार जावचें न्ही म्हणून तांकां आमी हांगासर जागराक बायलांक नाच पाहायला आवडना. पोर्तुगेज सत्ता हांगा आशिल्ली देखून कर एकठावपी पोर्तुगेज अधिकारा सारकिल्ल्यांचे बिंब जागरात दिसता. दर एके भुमिके सोब सारकें भेसपात्रांक दितात. देखीक राखणदार जोग गांवाचो रक्षक आसता. ताका एक महत्वाचो भेस दितात आनी पांयांक लाकडाचे खूट बांदतात. एकूच भाशण नाशिल्ल्यान जागरात नटाक त्या वेळार सुचता तेंच उलोवपाची मोकळीक आसता. एवढा खंय पावलो रे तुमची उड्या बी वयर माराय आमच्या कडेन होता. बरो पयस गेलो सकाळी गेल्लो चढ चढ कोय कित्याक दादो म्हाका उलो केला ओ कित्याक दादो म्हाका उलो केला. जागरातलें एक महत्वाचें पात्र म्हळ्यार बेबदो. होळी मारानी घोव आनी बायल हांच्या संवादांतल्यान घोव बायलेचे भांगार सोऱ्या खातीर विकता म्हणपाचें समजता. इणी सोरे देवळांतलो भट गांवकारां वतीन केळ्यांचो नैवेद्य देवाक दाखयलो अशें सांगता आनी ताणें तो मानला तेन्ना लोकांच्यो हांसून मुड्डे जातात कारण केळीं भटानूच खाल्लेलीं असतात. आता तुम्हाला नको का नैवेद्यातला थोडास साथ घे सर्वांना दे एकटा खाऊ नको समजलं का. हो करूया सुरुवात. पूजा संपूर्ण झाली अंबाबाई गे पूजा संपूर्ण झाली अंबाबाई. जंय जंय जागर जाता थंय गांवांतले परिस्थितीचेर प्रभाव दिसता आनी म्हणून तांची संभाषणां आनी नाटकाचो झेत लेगीत बदलता. दिनेश ह्या आयुर्वेदीक वैजा कोणूच कसलो व्यवसाय करता ते कोणाक धरप नासता. जागरा असले परंपरेत वांटो घेवप ताका खूब मानवता. जागोर एकच आसा टोटल. फक्त कितें जालें जेन्ना बाटाबाटी जाल्ले उपरांत जे गांवचे अशें आसा बाटाबाटी जाले ते क्रिश्चन जाले उपरांत ते जागोर तेंच्यान सोडलो ना. तेंच्यान जागोर केलोच पण लोकांक कशें जालें तो क्रिश्चन जागोर आनी हे बाटून आशिल्ले ते हिंदू उरले न्ही ते हिंदू जागोर म्हळ्यार जे कोण रिसर्चर आयले लेखक अशे आयिल्ले तेंच्यांनी एक जाण गांवचे धरले विचारले माहिती विचारली तेंकां इन डिटेल म्हायती मेळना म्हणटकीर तेज्या आधारे तेंच्यांनी बरयलें तो क्रिश्चन जागोर हो गावडा जागोर असो. फक्त जागोर एकूच फक्त पेरणी जागोर हो वेगळो आसा. जागोर एकूच एक जागोर हो आनी तो पेरणी वेगळो. जिये माये भले वो जाऊ सावळे तुझे आम्ही आली गे चरणी नमस्कार. जागर माया म्हयन्यात जाता. कलाकारांच्या मतान जागर शेनवार वा मंगळार अशा दिसांनी जाता कारण शेनवार आनी मंगळार हांच्या फाटोफाट येवपी आयतार आनी बुधवार हे दीस त्या देवताचे अशें मानतात. जागराची माची म्हळ्यार मल्लां लायिल्लें आंगण. मल्लांचेर नाल्ल आनी फुलां हुमकाळयतात. जागरात संगीत नाच आनी संभाशण एकामेकांत भरसतात. पुराणाचेर आधारीत नाटकांतली संभाशणां संगीत लोकनाट्य आनी नाच अशे घटक
जागरांत आयल्यात अशें कांय इतिहासकारांचें मत आसा. सद्याचो जागर दिसपट्टे समाज जीवन आनी जिवनांतले विनोद भायर हाडटा. जागर फांतोडेर सोंपता. सगळे नट एकठांय जावन देवाक नमन म्हणटात.